एका वर्सा म्हाका एक्सिडंट जालो म्हापशां। एक पेंटाचो तांबडो डबो फुटलो, फुडल्यान हांव रिक्षेन बसलोलो, रिक्षेचो धपको डॉक्टर तारा गेल्या थंय खांबो आसा लायटीचो तेजेर बसलो आनी म्हाजे दोनूय हे शर्ट आनी पॅन्ट नीव आसली। हांव हेल्थान काम करतालो आनी म्हाका आमच्या शिरगांवचो रिक्षा वालो येयलो न्हू काशिनाथ म्हणून आनी या म्हणलो आनी तेजी रिक्षा आसली पळय ती लगेजची रिक्षा आसली आनी ते रिक्षान हांव फुडें बसलो आनी तो सायडीक बसला। तारा गेल्या थंय पावली आनी मेणकुरची बस आहा न्हू ती अशी सायडीक सरली पळय तितक्यान रिक्षा हेणे सायडीक घेतली, ती खांब्याचेर बसली ती पेंटाचे जे पॅक हे आसले पळय तांबडो पेंट फुटलो आनी म्हाज्या आंगा वरसून सगळो हे जालो। जात्रेक जवळ जवळ 8-10 दीस आसले। म्हाका मागीर थंयसर म्हाजो भाव रावतालो, ती सगळी व्हडलो आवाज जालो न्हू, व्हडलो आवाज जालो, ती येयली सगळी भायर ताराचे देगेक ती रावताली पळय जाल्यार हांव सारको उलयलो बिलयलो, हात म्हाजो हो फ्रॅक्चर जाल्लो। म्हाका घरा कडेन येलो, घरा कडसून मागीर आदिलान येलो, आदिलान मागीर डॉक्टर सरदेसाय अनिल सरदेसाय म्हणून तेणें मागीर म्हाका बँडेज घातली आनी हात हे केलो आनी हांव घरा येयलो। भावा कडेच रावलो, शिरगांव येवंक ना कित्याक जात्रेचे दीस आहा न्हू आनी हांव देवा वांगडा मुख्य चौगुलो म्हणजे तुमकां खबर 89 गजाली। मागीर म्हाका झेम पडना जाली, म्हाका सायबीणच दिसूंक लागली। 2 दिसांनी शिवराक चौगुल्यांचे सगळे 2-4 जाण चौगुले म्हाका हांगा म्हापशा मेळोंक येयले आनी हांवें तांकां सांगलें हांव 2 दीस उसरा शिवराक जेयतलो पूण हांव जेयतलो, हांव सोडचो ना म्हणून। आनी जालें, हांवें तें कितें केलें प्लास्टर घातलेलो पळय तो ब्लेडीन सगळो फोडून काडलो आनी हात मोकळो केलो, हांगा क्रॅक गेल्लो मनकटाक। तसोच हांव शिरगांव येयलो आनी गांवठी वखद दाड्या घोडकाची म्हणून साल, तें वखद न्हू इतके दाट आसता भायरी कशी, ते साल आसता ती उदकान गरम उदकान घेवन ती घेवपाची दोळे धापून आनी ती घेताना तुका भायरी नासता एरंड ते टायप। हांव शिवराक जेयलो आनी डेली ते सकाळी 3 घेतालो भायरी हे ते दाड्या घोडकाची साल पावरफूल आनी हातीकूय बांदली तेणी। हांगा आमचो जगन्नाथ घाटवळ म्हणून एक गांवठी दोतोर तो कळ्ळें, तेणी म्हाका ट्रीट केलो। जात्रे आदले दिसा देवीचो चमत्कार हात घुंवंक लागलो म्हजो आनी हात घुंवल्या उपरांत त्या वर्सा हांव होमखणानसून देवी वांगडा येताना भितुरल्या आंगान रावलो। भितुरल्या म्हणजे उज्याचो उजो जो पेटयल्लो उजो चड आसता पळय ते सायडीन मोडांगडा असो हे धरून रावलो आनी अनुभव म्हजो जेन्ना वर्सावणी जाली जानजानी 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 जानी गे आना मना देवस्थाना नालियो वाडी गे सीता गेली पाताळामध्ये हाती लागली वालगी मुळगावची मामाय म्हणे मोरजेची मोर्राय गे आधा दीपा माणसाय म्हणे सोयरी गे 7 जणी बहिणी मेळोन आपला खेळ खेळशील गे 7 जणी बहिणी मेळोन केतल्याक दिली शेस गे आना मना देवस्थाना नालियो वाडी। हे जेन्ना कानार पडले आनी दोळाची बडी हे जाले की म्हाज्या आंगान कितें जालें पळय म्हाका खबर ना आनी देवतेचेर भार येयलो आनी त्या बरोबर आमी पळय 1-2 मिनटाची गजाल आसतली होमखाण म्हाका सामकें हेज्या कशें उदीक कशें दिसूंक लागलें आनी त्या हितूरसून पार जालो आनी सगळे म्हाजे डिफिकल्टीज सगळे जे हे आसले संकटां आसली त्या दिसा त्या अग्नीन भस्म जावन गेली ती आयज मेरेन म्हाका कसल्या संकटाची चाहूलच लागोंक ना। इतके देवतेचे खरे रूप 3 पळयले हांवें आनी कोणागेर भार येयल्लो देवतेचो आनी देवतेक कितें तेणी शब्द घातलो आनी त्या शब्दाचेर असो देवतेन तांबडे केले दोळे। हांव ते प्रत्यक्ष अजूनय म्हाका दिसता आंगार शहारे येयले म्हाज्या आनी ते पळयले आनी देवतेन असो भवर मारलो ते रूप पळयलें हांवें 3-4 रुपां पळयले कळ्ळें न्हू। स्वता अनुभव म्हाका आसा देवतेचो अजूनय आसा। म्हाजें स्वप्न आसलें देवते कडेन ही तळी व्हडली जावंक जाय म्हणून आनी ते स्वप्न पुर्ती म्हाजी केली।